काँग्रेसीन गोयचे सरकार उडयले उपरांत अज्ञातवासात गेल्लो लुईझीन गिरीशान काँग्रेसीची सुत्रां घेतल्या उपरांत परत एक्टिव्ह जालो। गोयच्या बेकार तरणाट्यांक 10,000 बेकारी भत्तो दिवचो म्हूण लुईझीन फुडें सरला। विधानसभेत खंय ताणें खासगी विधेयक घालां। कितल्या तेंपान लुईझीन पणजे मिडिया परिशद घेवन उलयलो। गोय एम्प्लॉयमेंट असिस्टंट अँड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट येवजण बिल 2018 लुईझीन फाल्यां फाटले मार्चाचे विधानसभा अधिवेशनात हाडिल्ले। पर्रीकाराचे भलायकेक लागून अधिवेशन अर्द्यार गुटलायिल्ल्यान ते खंय विधानसभेत येवंक पावले ना। 19 जुलया सावन पावसाळी अधिवेशन म्हूण खबर आयिल्ल्यान लुईझीन बिलाचो विशय घेवन मिडिया कडेन पावलो। आनी हें बिल तेन्ना असेंब्लीन लॉ डिपार्टमेंटात हाडलें आनी फायनान्स डिपार्टमेंटात हाडलें। म्हणटकच हांवें आनीक नोटीस दिवपाक थारायलां। कायद्यान आनीक नोटीस दिवपाक गरज ना, कित्याक बील इज बिफोर द हावस। आतां हें बील नवें बील न्हू, तुमकां याद आसतली हांवें 1991 वर्साक लेबर मिनिस्टर हे नात्यान एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फॉर गोवा, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल म्हणून ही पॉलिसी हाडली। सी दॅट आवर यूथ इज गेनफुली एम्प्लॉयड or gainfully self-employed by bringing various schemes. If that is not possible, then implement this immediately. So if there is no way of self-employment or employment, then they should be brought under this. कामा धंद्याचे आशेन फॉरेनात वतल्या सगळ्या भुरग्यांक खंय मनासारखे काम आणि परिस्थिती मेळटाच अशी ना। That Goans who are going with Portuguese passport either to Gulf or to London, they are doing well. They are not doing well. I have seen that. Many of them may be doing well, but many of them are also not doing well. They are doing all sort of jobs, but they have lost hope here. They have to do something which they would have never done, taken a foreign citizenship and keeping their land, their family, their mother, their father and run there and then come back. For example, those who are going in Gulf, they cannot get a citizenship of Gulf. They got to come back. And they are working in very odd conditions, so odd weather. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। शेतां रोयात, शेतांनी देवात, शेतां करात म्हूण सरकार उठ सूट सांगता, मात जाय तशी वेवस्था ना। सबसिडी आनी सरकारच्यो स्किमी घेवन शेतां भाटां बसयतले जाल्यारूय कास्तीक भरपूर। तातूंतच गोंयचे मनाय कामेऱ्यांच्या दिसावड्याक पेटला उजो। गोंयची शेतां भाटां रोवंक आतां महाराष्ट्रांतली कामेरी 200-250 दिसावड्याचेर महाराष्ट्रांतले कामेरे मेळटा। सांताक्रूज शेतां रोयतात महाराष्ट्रांतली कामेरी। गोंयकाराचो एक जाल्यार महाराष्ट्रांतल्या ह्या शेतकारांचो अणभव आनी वेगळो। महाराष्ट्रांत 100 दिसावडो ते परस गोंयांत दिसाक 250 जोडटात। 2.5 पट मायज मोदी सरकाराच्यो स्किमी खंय तांचे कडेन पावच नात। लोकांना त्यांनी काही सुविधा केली नाही मोदींनी, आणि मोदींनी श्रीमंत लोकांना खूप सुविधा दिल्या, गरीब लोकांना काही सुविधा केली नाही महाराष्ट्रामध्ये। ओके, महाराष्ट्र नाही, हे गोवा आहे। महाराष्ट्र आम्ही आहोत। ओके, तुम्ही महाराष्ट्राचे आहात। आम्ही महाराष्ट्रात इथे गोव्याला येतो काम करायला, मुलं बाळा नाना टाकून घरी। म्हणजे तुम्हाला म्हणायचं आहे की गोव्यामध्ये जास्त कामाचे पैसे मिळतात, महाराष्ट्रामध्ये मिळत नाही। मजुरी सुद्धा आम्हाला नाही, 100 रुपये मजुरी साडा। इथे कुठे इथे मिळते? इथे 200, 150, 250 पडतात। ओके, डिपार्टमेंट आणि बिरांत जातो असं। तुमका आता कितें म्हणणें आसा जे तुमका स्किमीर कितें बीन पैसे बीन मेळटात तेजे? स्किमी आमकां कांय मेळना सध्या गव्हर्नमेंटाच्यो। आणि गव्हर्नमेंटाचे कितें आहा तेच फॅसिलिटी आमकां मेळना। ट्रॅक्टर आहा त्या जाग्यार मेळना। आता ट्रॅक्टर काम जो करता तो आमी खूब हे करून हाडला तेका आमी। पण खंयचो गव्हर्नमेंटाचो? ओके, खूब झुजते पडटा थिंगा, टायमार येयना आणि हे आमी झुजून आयज करूंक पावले, येयले म्हणून ते झुजले आमी थिंगा। ओके, एग्रीकल्चरान उमेद कशी दिसता, आमी जेवपाक ना म्हणून रोयना। आमी जेवपाक आसून हे लोकांक दाखोवंक वातावरण आमचें देख घेवन दी आनी रोवून दी कशें म्हणून रोयता। ओके, आमचे कडेन आहा एक्चुअली जेवंक हांग जायते आहा आमचे कडेन, पूण आमी रोयता हेल्थाकूय लागून रोयता। ओके, आनी एक्चुअली आमकां फर्टिलायझर हे ते कांय मेळना। ओके, आमी सगळें इकतें हाडटा। मदत कर आमचे टायमार आमकां दिवचो ट्रॅक्टर। ओके, फॅसिलिटी ना ते सारखे टायमार करून दवरपाचे तेणी इन एडवान्स। हे ब्रोकर आहा सगळे मोडटा तेंचे, टायमार सारखे करूंक वयता तेन्ना शेतकारांक मेळना ते टायमार, थंयसोय गुन्यांव ना। सरकार आमकां हेल्प करता जाल्यार सगळे रोवंक शकता। ओके,
शेता भाटांक सरकारान स्किमी तरेतरेच्यो केल्यात खऱ्यो, मात स्किल्ड मानाय कामगारांचो खर्च हाताभायर गेला. ताका उपाय ना. शेतकारांक नेमको सरकाराचो आदार जाय तो थंय. प्रुडंटा खातीर नारायण पिसुल्लेकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.